फातोड्ड्या रवींद्र भवनात अस्मिता दीस दबाजान विजयान सरकाराक सोल्लो। महाराष्ट्रात गोंय विलीन करपाक सोदपी खंय राज्य चलयतात। 1947 इंडिपेंडेंट जाले, आमी 1961 जाले। 1961 आमकां नेरून कितें सांगलें की 1971 मेरेन तुम्ही युनियन टेरिटरी उरतली, 1971 तुम्ही डिसायड करूंक जाता। पूण मोगो पार्टीक ताकतीक जाल्ली, ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें कशें तरी, म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें। आनी 63 स्टार्ट केल्ले वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा, हें जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करूंक सोदना। हें कितें हाजेर सादें एक वस्त आहा, आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस। म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात। अस्मिता दीस राज्य पावण्यार जावचो म्हणून अधिवेशनात खासगी ठराव घालता। बीजेपी पर्रीकाराचे उतर पाळटा काय ना ते पळोवया। गोंयकारपण सिद्ध करपाक सरकारची टेस्ट। हांव एक ह्या येता त्या असेंब्ली सेशनान एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन मूव करतो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो। जे बाब मनोहर पर्रीकारान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिल्लें ते इम्प्लिमेंट करचें। ते जर बीजेपी सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकाराची कितें तरी लेगसी म्हणटी वचून जे उलयतात ती कितली आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पूण ती करीत आसा अशी दिसता, कितें तरी आसा म्हणून एक फॉर नेम सेक। दुसरें की हे मर्जरिस्ट न्ही, हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्यार अशें सिद्ध जातलें। प्रुडंटा खातीर सावियो डायज।